जे बिल इंट्रोड्यूस केला पार्लमेंटान रिगार्डिंग स्पेशल स्टेटस फॉर गोवा हाचेर इन डिटेल्स आमचो खासदार कॅप्टन विर्यातो इन डिटेल्स तुमकां एक्सप्लेन करता. नमस्कार. जशें आमचे बाब सावियोन सांगला, हे बिल जे आमी इंट्रोड्यूस केलां लोकसभान विंटर सेशन ऑफ पार्लमेंट, सारकी तारीख म्हणजे 5 डिसेंबर 2025 दिसा हें इंट्रोड्यूस केलें. हें आमी प्रयत्न केलो इंट्रोड्यूस करपाक जुलायान, फाटले जुलाय 2025. जेन्ना आमी सबमीट केलें तें, सो वी वर आस्किंग फॉर कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. सो कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट म्हळ्यार सदांच ते टायम घेता की आमच्या कॉन्स्टिट्युशना बराबर आसा, कॉन्स्टिट्युशनाचेर एगेन्स्ट आसा, खंय ताजेर असर पडटलो आनी खंय भारताक कितें नेगेटीव इफेक्ट जातलो, हें सगळें तांची एक कमिटी आसता, लिगल एक्सपर्ट्स आसता, कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट्स आसता. सो 2-3 म्हयने लागले तांकां, आनी तांणी जें आमी सबमीट केल्लें बील तें नेमून एक डॉट, नेमून एक कॉमा तांणी चेंज करूंक ना. जशें आशिल्लें तशें एक्सेप्ट केलें. आनी तेन्ना तें बील ड्राफ्ट करपाक एक म्हाका बरी खोशयेन सांगचें दिसता की तातूंत आमचो एडवोकेट बाब श्रीनिवास खलप, जो आमचो काँग्रेसाचो जनरल सेक्रेटरी आसा गोंयांत, ही हॅज प्लेड अ मेजर रोल द फूल बील ड्राफ्ट करपाक. ज्या लोकांची भावना आसा, जे इतले ऑर्गनायझेशन, NGOs, एनवायरमेंटलिस्ट, कन्सर्न्ड गोंयकार झूज मांडीत आसता इतलीं वर्सां जालीं, तांची भावना ती सगळी ताणें घाली. आनी आमी मागीर खूब जाण मेळून तें डिस्कस केलें, खूब टायम लागलो, आनी फायनली वी आस्क्ड फॉर कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. दॅट इज आर्टिकल 371I पळय आसा, वीच स्पीक्स अबाउट द स्टेट ऑफ गोवा. बारीक पयशात आर्टिकल 371I हे गोंयचे बद्दल आसा. ताजेर आमी अमेंडमेंट मागले आनी 371I करा म्हणे, आस्किंग फॉर स्पेशल स्टेटस ऑफ गोंया. हें आमी मागलें. कित्याक हें स्पेशल स्टेटस? आमी म्हणटा तुमचे पयशे नाका. जनरली कितें जाता, स्पेशल स्टेटस जेन्ना स्टेट्स मागता, जितले सरकार आसा ते सदांच भायर उडयतात. कित्याक इतले पयशे मागतात, हजारान कोटी फॉर डेव्हलपमेंट, आमचे कडेन दिवंक जायना म्हणटा. आमी पयलें सांगलें, आमी सेंटरा कडेन पयशे मागिना. आमकां जें जाय, आमची अस्मिताय प्रोटेक्ट करपाक, आयडेंटिटी, आमचे गोंयचे कल्चर आसा, आमची संस्कृती आसा, रीच संस्कृती, पेडण्या ते काणकोण ते वाळपय ते आख्खें गोंयभर आमची ती संस्कृती आनी आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाक आमी जेन्ना म्हणटा गोंय आनी गोंयकार हो उरतलो काय, आयज प्रश्न आयिल्लो आसा. ताका प्रोटेक्ट करपाक कोण हो गोंयकार, कसो ताका आयडेंटिफाय करया, कसो ताका डिफायन करया, हें सगळें त्या बिलान बरे भशेन घाल्लें आसा. आमी पयल्या हो जो सरकार आसा गोंयचो, फाटल्या कितल्या वर्सांक जे पावरान आसा, असले बेकायदे लॉज हाडले ताणें, लँड लॉज, जे TCP 1974 जितले हे आसा ते एमेंड करपाक 39A हाडले, 17(2) हाडले, 16B हाडले. फक्त आमचे पळय जमनी आसा त्यो कन्वर्ट करून भायल्यांक विकपाक. आनी जमनी जेन्ना म्हणटा, जेन्ना आमी आयडेंटिटी म्हणटा, ही आयडेंटिटी कशी? फक्त एक मनीस न्ही. आमची आयडेंटिटी म्हळ्यार कोणय जगभर तर वचत गोंय म्हणीत जाल्यार तांकां कितें याद येता? आमचे पळय शेतां आसा, आमची भाटां आसा, आमचे दोंगर आसा, आमचे न्हंयो आसा, आमची रानां आसा, आमची जी फिशरमॅन कम्युनिटी आसा, ट्रायबल कम्युनिटी आसा, रेंदेर भाव आसा, टॉडी टॅपर, असले खुबशे जे आमचे कम्युनिटीज आसा, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, हे सगळे मेळून आमचे जे फोक डान्सीस आसा, फुगडी आसा, देखणी आसा, आमचे मांडव आसा, हे सगळे इज पार्ट ऑफ दॅट आयडेंटिटी, द कल्चरल आयडेंटिटी.
आनी आतां वन ऑफ द आयडेंटिटी जेन्ना शेतां भाटां दोंगर हे तर कातरून उडयलें. आमचे न्हंयो आसा त्यो सेंटराक दिल्यो जी नांवां आशिल्लीं कांय बरीं, जुवारी, मांडोवी, साल, शापोरा, कुमारजुआ, म्हापसा, ही नांवां काडून नंबर दिल्ले आसा तांकां. म्हणजे अशी कशी आयडेंटिटी आमची स्लोली चेंज करतात. आयज डेमोग्राफीक चेंज जाता गोंयांत. गोंयकार खंय आसा आमचे आनी कोण गोंयकार हे सगळे आमी त्या बिलान घाल्ले आसा. आनी जेन्ना बील आमी जुलायान सबमीट करपाचें आशिल्लें, वो मेजर आर्किटेक्ट म्हणटा बाब श्रीनिवास कलप, आनी आमची टीम मागीर बसून सगळें केलें. हांव आनी एका असल्या आमच्या काँग्रेसच्या लिडराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक बील सबमीट करच्या आदी फायनल तो एक एक्सपर्ट ताचो आमी हेल्प घेतलो, आनी तो जावन आसा आमचो आल्दोनचो MLA एडवोकेट कार्लोस फेरेरा. ही वॉज एडवोकेट जनरल गोंयचो, अ लिगल ल्युमिनरी, सिनियर एडवोकेट. ताका आमी बील दिलें, मातशें वेट कर, आनी ताणें तें सगळें वेंट थ्रू इट. बारीक कितें आशिल्लें थंय कितें घालें, गोंयकार कोण तें ताणें खंयचें काडलें, एक कायदो आसा थंयचें घालें. एन्ड दॅट एन्श्युअर्ड की आमकां एक जेन्ना बाब कार्लोस फेरेरान वेंट थ्रू आनी ग्रीन सिग्नल दिलें, आमकां गॅरंटी आशिल्ली की पार्लमेंटान जी कॉन्स्टिट्युशनल टीम आसा ते आमकां आडको वाडपाक शकचे ना म्हणून. आनी तेंच जालें वेन 5 तारखेर स्पिकरान कॉल आवट केलो म्हाका टू इंट्रोड्यूस द बील. आतां ह्या बिलान कितें आसा, ह्या बिलान कशी आमची संस्कृती जावं आमचो गोंयकार कोण, आमची लँड जमीन आसा ती कशी प्रोटेक्ट जातली, ते प्रोटेक्ट करपाक कशें एक कावन्सील फॉर्म जातले, हाचे बद्दल म्हायती दिवपाक हांव रिक्वेस्ट करतां आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑफ काँग्रेस आनी मेन पर्सन जाणें सगळें ड्राफ्टींग केल्लें, एडवोकेट श्रीनिवास कलप. थँक्यू कॅप्टन. सगळ्या गोंयकारांका नवीन वर्षाच्यो शुभेच्छा. वरवीं हे जे वर्स आसा 2026 हे गोंयकारां खातीर, गोंया खातीर आनी काँग्रेस पक्षा खातीर खूब खास वर्ष आसा. कारण ह्या वर्सा गोवा काँग्रेसीक 100 वर्सां जालीं. 1926 TB कुन्नान गोवा काँग्रेस फॉर्म केल्ली आनी 1928 गोवा काँग्रेस इंडियन नॅशनल काँग्रेसीक एफिलिएट जाली, जेन्ना सुभाष चंद्र बोस काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आसले, अखिल भारतीय काँग्रेस. त्या उपरांत गोंयची सगळी जी फ्रिडम स्ट्रगल जी आसा ती काँग्रेस पक्षान चलयली. तुमकां खबरूच आसा 1961 काँग्रेसच्याच एफर्टान लास्टाक गोवा लिबरेशन जालें. लिबरेशन जाल्या उपरांत रोखडेंच 1967 काँग्रेस पक्षान गोव्याक ओपिनियन पोल दिलो. गोंयकारांचे मनांची जी इच्छा आसा ती सदांच ताचो आदर काँग्रेस पक्षान केल्लो आसा. 1987 गोवा काँग्रेसीन गोंयाक स्टेटहूड दिलें. 1992 लँग्वेज इशू काँग्रेसीन सॉल्व केलो आनी आयज आमी हे 2025 पळयता की गोवा स्पेशल स्टेटस बील हे काँग्रेस पक्ष आमचे खासदार कॅप्टन वेरेटो यांच्यांनी व्हडलें हिस्टॉरीक काम केल्लेलें आसा की हे बील आयज पार्लमेंटान इंट्रोड्यूस केल्लेलें आसा. आतां ताका गोवा स्पेशल स्टेटस बील ह्या खातीर म्हणटात कारण जे आर्टिकल 371I आसा दॅट इज स्पेशल प्रोविजन वीथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ गोवा. हे आसले आर्टिकल थंयसर, पण तेतून आनीक कांय वेगळें नासलें की गोंयची फक्त असेंब्ली आसतली, तेतून इतले MLA आसतले आनी ते गव्हर्मेंट चलयतले, इतलेंच तेतून आसलें. पण हे जे आमी एमेंडमेंट हाडले आतां तातूंत आमी आख्ख्या पुराय गोंयचो विचार केल्लो आसा. 2 सद्या हांव तुमच्या खातीर मेन गोश्टी दवरता. हांव तुमकां पत्रकारांच्या माध्यमांतसून रिक्वेस्ट करता की प्रत्येक गोंयकारान हे कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट बील वाचचें, जे आतां इंटरनेटार एवेलेबल आसा
आमी तुमकां लिंक सगळ्या प्रेसा वांगडा शेअर करता की तुमी प्रत्येकान स्वता वाचून पळोवचें भितर गोंया खातीर तुमच्या खातीर कितें आसा कितें आहा. मेन पयली गजाल केल्या आमी भितर की आमी हे एमेंडमेंट केला आनी गोवा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कावन्सील ही एक सेपरेट कावन्सील आसची हेची मागणी केल्या. ऑफकोर्स अंडर प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे ऑटोमॅटिकली CM बीन ते आयलेच भितर. बट त्या बरोबर अशे एक्सपर्ट्स जे ऑफ गोवन ओरिजीन आसतले आनी जे गोंयची मेन म्हणजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कशी जातली. डेव्हलपमेंट सगळे जाण म्हणटात पण ती डेव्हलपमेंट सदांच सुप्रीम कोर्ट सांगे आसता तुमी जे कितें डेव्हलपमेंट म्हणटा ती तुमची डेव्हलपमेंट सस्टेनेबल आसा काय ना हें पळया. ही जमीन हे हांगासरले लोक सहन करूं शकतात काय ना हें पळया. त्यांच्या खातीर आसा काय ना ह्या खातीर हे पळोवच्या खातीर एक स्पेशल कावन्सील कॉन्स्टिट्यूशनाच्या अंडर तयार करची. ताका जे कितें काम आसा कावन्सिलाचें तें आमी भितर दिल्लेलें आसा. This council will prepare a Goa Sustainable Development Plan, annual sustainability report, जो कितें डेव्हलपमेंट प्रत्येक वर्सा गोंयांत जातली ती गोंया खातीर सस्टेनेबल आसा काय ना हें पळयतली. तेतून राष्ट्रपतीचें कितें पावर आसा प्रेजिडेंटाचें गव्हर्नराचें कितें आसा हें सगळें दिल्लेलें आसा. पण हें सगळें कोणा खातीर लास्टाक तर हे आमी हेतून प्रत्येक वेळा प्रश्न येता गोंयकार कोण. तर सगळ्या कायद्यांचो अभ्यास करून म्हाजो भितर आसा थोडो शेअर पण आय विल ऑल्सो से सिनियर एडवोकेट कार्लोस फेरेरा आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन भितर डिफायन केल्लो आसा. कोण आसतलो तो ह्या मनशा खातीर एक टोटल म्हणजे जो गोंयकार आसा त्याच्या खातीर हें बील आसा. गोवा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कावन्सील फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्विंग गोवाज युनिक कल्चरल आयडेंटिटी शेप्ड बाय हिज हिस्टॉरिकल ट्रेजेक्टरी, लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल, वायब्रंट हेरिटेज, हिस्टॉरिकल साइट्स, ट्रेडिशनल गोवन कम्युनिटीज, प्रोटेक्शन फॉर द राइट्स ऑफ द पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन including the scheduled tribes, scheduled caste, other backward classes, fishermen, farmers, artisans, toppers, traditional knowledge holders, and fragile environment from adverse impacts of unsustainable development and demographic changes. ह्या खातीर फॉर दीस पर्पज हे बील इंट्रोड्यूस केल्लेलें आसा. कोण तो गोंयकार हे आमी फूल तेजें एक्सप्लेनेशन हांगासर दिल्लेलें आसा बिलान जेच्या खातीर हे काम करतले. हे बील आतां पार्लमेंटान येयल्लेलें आसा. परत एकदा लक्षात घेया दिस इज फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा एंड पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजीन. एक व्हडलें हिस्टॉरीक काम जाल्लेलें आसा काँग्रेस पक्षा तर्फे. आयज पार्लमेंटान जर कॉन्स्टिट्यूशन एमेंड जावंक जाय जाल्यार 280 MP लोकसभेन एग्जाम्पल दिता तुमकां इतल्यांचे वोट लागता. आयज आमचे कडेन ऑलरेडी फक्त 42 MPच जाय आमकां अशें आमी पोजिशनार पावलेले आसा. आनी कॅप्टन इज कॅम्पेनिंग वीथ दीस बील वीथ ऑल द MPs. व्हेरी सून वी वील हॅव द नंबर्स. आनी आमी तुमच्या थ्रू सगळे गोंयकार जे आयज तुमच्या थ्रू आयकतात तांकां सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट करता की तुमी स्वता हे पळया. हे तुमच्या खातीर आसा. जर गोवा उरलो तर गोंयकार उरतलो, जर गोंयकार उरलो तर गोवा उरतली. म्हणून गोवा आनी गोंयकार हांकां एक जावन सगळ्यांका काम करचें पडटलें. आय अगेन थँक्यू कॅप्टन की तुमी हे बील इंट्रोड्यूस केलें आनी आयज गोंयच्या प्रोटेक्शना खातीर तुमी एक वेदें व्हडलें काम केल्लेलें आसा. हांव परत तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी फुडें सांगचें. थँक्यू बाब श्रीनिवास. हांवें पयलें म्हणत आतांय सांगता गोंयची अस्मिताय पळय आसा. वाय इज इट अंडर थ्रेट.
आयज जी क्रायम जाल्ली आसा, जी मर्डर जाता, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, मॉलेस्टेशन, हे सगळें तर पयत जाल्यार ही आमची आयडेंटिटी न्ही. गोंया असलें नाशिल्लें. रातचे 12 1 पासून एक अस्तरी तर रातची कामाची नाल्यार खंयच्या हातूंतली एकली चलोंक वचोंक शकताले, आयज तें ना. आडपरा जो इन्सिडेंट जाला तो पळय, लायसन्सा नासतना बिझनस चालू आसा. आमचे गोंयकार आर लॉ एबायडींग. सो हें कशें जालें, केन्ना जालें, कोणें केलें, हाचे फुडें कितें जातलें, एक गोंयकार उरतलो काय, त्या खातीर हें आमी बील मांडलेलें आसा. हांवें आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर श्री श्रीपद नायक ताजे कडेन हांव उलयलां. हांव वचोन ताका पर्सनली मेवतलो, ह्या बिलाक ताजो सपोर्ट घेतलो हांव. आय वील बी ऑल्सो मिटींग राज्यसभा MP श्री सदानंद तानावडे, ताजोय सपोर्ट घेतलो. कित्याक हांगा पार्टी एफिलिएशन सायडीक धरून आमचें गोंय सेव करपाक जाय, गोंयकाराक सेव करपाक जाय, गोंयकारपण सेव करपाक जाय. जी सद्या आमचे जमनी वेता, शेतां, भाटां, दोंगर, न्हंयो, हें आमी परतें हाडपाक जाय. कितलें कातरलां तें आनीक डिस्ट्रॉय करना जावपाक थंय थांब घालपाक जाय. आनी हें जातलें ओन्ली इफ सगळे आमी गोंयकार एक जातले जाल्यार. सो हांव आमचे पत्रकार भाव भयणीचो एक हेल्प मागता की तुमी हाचेर एक बरी अवेरनस जेन्ना तुमकां टायम मेळटा तसो लोकां मदें करपाक, बिकॉज दीस इज अ व्हेरी सर्वायवल एक फॉर गोंयकार आनी गोंय. सो हें म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमची लढाय जी आसा गोंया पासून चालूच आसतली. जशें बाब श्रीनिवास कलपान सांगला तो म्हाका देव बरें करूं म्हणटा, म्हाका करपाचें न्ही. म्हाका दिसता हांव गोंयच्या लोकांक, गोंयचे जनतेक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें म्हाका थंय पावयलो आमचो आवाज जा म्हणून. आय हॅव नॉट डन एनीथींग हेल्पफूल, बट इट इज बेजिकली द पीपल हॅव डन. जे लोकांक जाय आशिल्लें, जे आमचे मॅनिफेस्टोनूय आमी इन्क्लूड केल्लें, तें आमी पुरें करपाचो प्रयत्न केला. आनीकूय बिलां मांडलेलीं आसा, ती येवपाची आसा. ती 19 डिसेंबर आमचो लिबरेशन डे जो जाला त्या दिसा इट वूड हॅव बीन एन आयसिंग ऑन द केक. 2 बिलां आनीक जे आमी मांडल्यान थंय ती लिस्ट जाल्ली, बट येवंक ना डिस्कशनाक. एक आशिल्लें आमचे 100 न्हंयो ज्यो व्हेल्यात त्यो परत्यो रिटर्न करपाक. इट इज ऑलरेडी लिस्टेड, क्लियर. ते पार्लमेंटान येतले. आनी एक म्हळ्यार आयज आमचे सगळे पळय न्हंयो, हे खंयचे नावशी मरिना काडून दितात. कोण दितात? हे MPA दितात. आनी कितें प्रोजेक्ट काडून दितात. आनी हो सरकार सांगता आमकां कांय ना, ते MPA तांच्या ताब्यान, तांकां पावर कोणें दिलो. आमी पयलें सांगुल्लें MPA करिनाका म्हूण. सो एक बील आमी इंट्रोड्यूस केलां, इट हॅज पास्ड एंड इट हॅज गॉन इन टू द पार्लमेंट. दॅट इज रिवर्टींग MPA बॅक टू MPT. हें आमी प्रॉमीस केल्लें लोकांक मॅनिफेस्टोन, आनी हाचेरूय आमची लढाई चालू आसतली. आनी चवथें एक बील आसा दॅट वील बी अ प्लेजंट सरप्रायज फॉर ऑल गोवन्स. तें आमचें लिस्ट जातकूच आमी सांगतले तुमकां. Captain, you need numbers for all these things. You're confident that getting both the MPs, other MPs, and you will be able to get the numbers? पळय सद्या आय हॅव रिच्ड आउट टू मेनी ऑपोजिशन MPs, मेन कोण लिडर आसा पळय ते एक फावट तांकां पावले ते मागीर आपणाच्या MPंक दुसऱ्यांक एक्सप्लेन करता. आनी सगळे जे MP कडेन हांव उलयलां ते सदांच म्हणटा वीच इज द बेस्ट सिजन टू कम टू गोवा. म्हणजे हातून एक कळून येतालें की तांकां गोंयचो मोग आसा आनी गोंया येवंक सोदता ते म्हण. आनी हांव तांकां सांगतालो तुमकां तर तें गोंय पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी आमकां सपोर्ट करपाक जाय बील पास करपाक. वेन इट कम्स इन पार्लमेंट फॉर वोटींग तुमी सपोर्ट करपाक जाय, नाजाल्यार तें गोंय उरपाक ना. आनी हातून एक हांव सांगता मेन थिंग इज अ बीग मॉरल सपोर्ट वॉट आय गॉट फॉर इंट्रोड्युसींग द बील इज फ्रॉम श्री राहुल गांधी एंड
मिसीस प्रियंका गांधी वाद्रा की जेन्ना आमी इलेक्शन जातकूच जेन्ना दिल्ली गेले रिजल्ट येतकूच तेन्ना म्हाका मॅम प्रियंका गांधीन आपयलो आनी खुबशी तिणें म्हायती घेतली गोंया बद्दल आनी आय वॉज ऑल्सो सरप्रायज की खूब तिका खबर आशिल्लें गोंयचे एनवायरमेंटाचें आनी म्हणपाक लागली डू वॉट एवर रिक्वायर्ड टू सेव गोवा आमी आसतले म्हणपाक लागलो तुमी आपयतले आमी येतले गोंया सेव करपाक जाय माय फॅमिली लव्स गोवा सो तेन्ना हांवें सांगलें आय वील ट्राय माय बेस्ट वॉट एवर पॉसिबल ग्रावंडार आसात आमी बट पार्लमेंटान सो हें इंट्रोड्यूस करच्या पयलीं हांव तिका मेळलो तिका सांगलें दॅट बील स्पेशल स्टेटस हांवें म्हळें एंड वी वील रिक्वायर युअर हेल्प मॅम शी सेड फूल सपोर्ट वील बी देर सो थंयसान हांव तांकांय हेल्प करतलो कित्याक तांची रीच वीथ अदर MPs इज मच मोर आनी हातून आमी वेन आय सेड आय वील बी आय हॅव स्पोकन टू आयज सकाळीं जेन्ना एक फंक्शन आशिल्लें गोवा शिपयार्डान एक शीप वॉज बींग लॉन्च फॉर कोस्ट गार्ड तेन्ना हांवें श्रीपद भाऊकूय सांगलें रिक्वेस्ट केलें ताणें सांगलें येस डेफिनेटली म्हणपाक लागलो हांव येतलो पर्सनली आनी फॉर्मली म्हणें तुका कॉपी ऑफ द बील दितलो आनी तसोच आमच्या राज्यसभा MPकूय मेळटलो सांगून की हे BJP आनी काँग्रेस न्ही हे आमचें गोंय द व्हेरी सर्वायवल ऑफ गोवा इज एट स्टेक गोंया तर उरोंक ना आमी कोणूच उरपाक ना कॅप्टन अनेक विषयांबद्दल आदेश आयज अमित पालेकर एडवोकेट अमित पालेकर has resigned from what is your say about this? I know he is from the other party, but there are rumors that he might come to Congress also. What is your say? ना म्हाका आतांच आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स तेन्ना म्हाका गमलें की तो रिजायन जाला म्हूण सो आय डोंट नो मच बट इट ओन्ली शोज द एक्सपेक्टेड इम्प्लोजन आय विल से नॉट इम्प्लोजन विदीन AAP. They have to introspect. That is an internal party affair and not right for me to speak. Because last few days back when the ZP elections were there were allegations. No, I am ना ताजेर आमी एक सेपरेट घेवया न्ही हे एक इम्पॉर्टंट allegations which were made against your तुमचा पार्टी लिडरही उलयलो मिटिंगाचेर उलयलो तेणी तुमचे घातले तुमी तेंचे घातले सो आतां हें जालां what does it show? What do you have to say? नो आय वोंट से एनीथींग तुमी केन्ना पळोवंक नासतलें हांव केन्ना दुसऱ्या पार्टीचेर अशें माय फायट इज अगेन्स्ट BJP बिकॉज BJP इज डिस्ट्रॉयींग गोवा. Okay, another issue is that former Telangana MLA has made allegations against your own Congress party leaders saying that they have been involved in illegalities and nightclubs and all. So what is your say? Not Goa Congress. सी हांव जस्ट 2 दीस पयलीं आयला आय वॉज नॉट देर सो आय हॅव नॉट हर्ड खंयचो काँग्रेस MLA Former MLA sir. No, I am not aware. म्हाका खबर ना but I will But will find. you support or oppose for this? हां Will you support or oppose? ना ते कोणे कितें स्टेटमेंट केला तीच खबर ना म्हाका. काँग्रेस आमदार आहात Organization नॉर्थ गोवा काँग्रेस इलिगल Illegally involved नाईट क्लब institution बसवलं. ना we will find out whether it because हांव सदांच I have been fighting against this culture. Okay, you will oppose this. If there is something definitely because we don't want some culture to destroy the very bill तेच म्हणटा आमी न्ही आमची गोंय सांबाळपा जाय आमची संस्कृती सांबाळपा जाय सो इफ इट इज देर कित्याक पोरूं 14 ऑगस्ट इंटरमिनींग नायट ऑफ 15 ऑगस्ट पोरूं जेन्ना जाणटे लोक पिसफूल सिटीजन ऑफ अंजुना प्रोटेस्ट कॉल दिल्लो हांव वास्कोच्यान येवन तांचे बरोबर रातचो 10 उबो रावल्लो आनी तांचे बरोबर पुलीस स्टेशनार गेलो थंय आमी आवाज केल्लो नायट क्लब बंद करा म्हूण इट इज डिस्ट्रॉयींग दिस इज नॉट अ कल्चर म्हूण सो दिस इज माय स्टँड आय विल नेवर चेंज So would you verify these facts? What are this? म्हाका दिसता पार्टी लिडरशीप शूड दीस दर इज पार्टी प्रेजिडेंट एंड आय एम शुअर ही मस्ट हॅव टेकन आय एम तुमचे कडेन सावन आयकलां हांवें बट म्हाका कितें तें खबर ना बट माय स्टँड इज ऑलवेज एगेन्स्ट all these illegal activities that are happening. Is all well in Congress? Yes. Because Yuri, Carlos Margaon दिसता तुम्ही कोण जे दिसता दोग तीग जाण. ना Why is it that? हांव एक सांगू today why there is implosion in a party and that implosion is soon going to happen in BJP at the center. Why? Because तुमचो आवाज तांचो सप्रेस केल्लो आसा तुमी कोणूच उलोवचे ना तुमची भावना बिवना दामून धरा
फक्त 2 मेन पीपल फ्रॉम गुजरात विल रन द कंट्री एंड द पार्टी. काँग्रेसान एक डेमोक्रेटिक पार्टी. इट गिव्स यू द फ्रीडम टू एक्सप्रेस. येस, समटायम्स सम पीपल क्रॉस द लायन, म्हणजे पब्लीक वयता, बट दॅट फ्रीडम आसा हे काँग्रेस पार्टयेन. यू कॅन क्रिटिसायज ओपनली ऑर क्रिटिसायज, यू कॅन एक्सप्रेस युअर. In your party, some have crossed the lines. म्हाका दिसना ना, Sometimes. टील इट डज नॉट क्रॉस द लायन म्हणटा. बट काँग्रेस पार्टी इज अ डेमोक्रेटीक, इवन सेंटराक पयलें आसतालें थोडे पावट दे स्पीक, तरी आडायनात तांकां, बिकॉज मे बी ताका चान्स मेळोंक ना उलोवपाक खंय. समटायम्स ओवर एक्सायटेड जावन प्रेसा कडेन उलयता आनी एक्सप्रेस करता आपणाचे. Why I asked is because it is surprising that मारगांव सन साबी येऊ शकता, पण मारगांव येते वचून मारगांव घेता कांदूस युरी. ना ना ना, हे प्रेस कॉन्फरन्स आयचे उलयना, Press- हा. लिये उलयना. पयर तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स हिंगा घेतले, तेज्या पयलीं थिंगा तेणी वचून दुसऱ्या दिसा थिंगा घेतले. There should have been your Congress party office is here, no? How come Margaon? आय एम नॉट अवेअर. आमी आयज ह्या बिलाचेर हे करया, यू नो. लोकल लेवलाक बरेच गोष्टी चालू असतात. वी आर हियर फॉर अ व्हेरी लार्ज थिंग. जी आयची आणि कालची, आयज अमक्या मनशान अशें केलें, फाल्यां तेणी तेजे केलें तेजे खातीर ना, की गोंयकार मेळोन गोवा कसो वाचोवंक शकता तेच्या खातीर आमी येयल्लेले आसात. दुसरं तुम्ही सांगा ते गोवन ओरिजिनल हे आरची पार्टीने अवॉर्ड केलेले, तर तुमकां कितें सांगता आता तुम्ही सांगता आरजी पार्टीक गोवन ओरिजीन कोणी सांगलें अशें दिसता तुका? त्यांचं जो बिल असतो ते पयलीं तांकां स्टेटमेंट करून मागीर आमी उलोवया हेचेर. ओके, गोंयकार जो आसा, ओके, ताका गोवा कसो वाचोवपाक जातलो आनी गोंयाक गोंयकार कसो वाचोवपाक जातलो त्याच्या खातीर हें बील आसा. जे खंयचोय जर तुमी हांगासर लोकल लेवल एक्ट करूंक सोदता, हे हांवें तेन्ना मनोज परवाच तरी पार्टीक तयार करच्या आदी सांगलेली गोश्ट ही. हे जर करूंक जाय जाल्यार पयलीं इंडियाच्या कॉन्स्टिट्युशनान प्रोविजन, खंयचोच लॉ अनकॉन्स्टिट्युशनल आसूं शकना. पयलीं कॉन्स्टिट्युशनान प्रोविजन जाय आनी मागीर लॉ जाय. म्हणून आमी पयलीं कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन हाडला. जेन्ना इंडियाच्या कॉन्स्टिट्युशनान येतले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण, त्याच्या उपरांत तेच्या खातीर कितें करूंक जाय तेच्या खातीर बील तयार करूंक शकता. हे उलटें जायना. आनी ह्याच खातीर कॅप्टनान ही स्टेप घेतलेली आसा. बील आदींच पावलेलें आसा आनी आमी सगळ्या MP कडेन उलयत आसात. ऑलमोस्ट मेजॉरिटी कडेन आमी पावलेले आसात बील पास करपाक. आनी ज्या दिसा हे बील पास जातले, कॉन्स्टिट्युशन एमेंड जातली, त्या उपरांत पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाच्या प्रोटेक्शना खातीर जें कितें करूंक जाय तें गोवा असेंब्लीन आमी करया. इनफॅक्ट हें आमी बील शेअर करता. पेज 6 आनी पेज 7 एक्सटेन्सिवली वर्ड टू वर्ड लिगली डिफायन केल्लो आसा कोण गोंयकार पळय तो. पेज 6 आनी पेज 7 बील चॅक करा. हें 12 पेजीचें बील आसा. आमी तुमकां सॉफ्ट कॉपी दिता, एक हार्ड कॉपी दितात आनी प्लस प्रेस नोटूय दितले आमी तुमकां. बट वी रिक्वेस्ट यू की जितले अवेरनस जातले तितले बरें, की लोकांक कळुनी द स्टेप्स हॅव बीन टेकन. तांची जी भावना आसा, तांची ती डिझायर आसा, एक इच्छा आसा आनी हुस्कोय आसा आमी उरतले काय ते आमी मांडलां. कायद्या प्रमाणे आमकां प्रोटेक्ट करता. तुम्ही काल चिंगला दिसलेले प्रोटेस्टाक थोडे लोक म्हणटात ते मॉल जायत आनी जे रिप्रेझेंटेटीव आहा ते म्हणटात हिंगा थोडे हेडफूल लोक आहा, ग्रूप आहा ते ऑपोज करता. पळय, हांव ते पेटी पॉलिटिक्सान हांव पडना. आमी लार्जर गोल गोंया प्रोटेक्ट करपाक जाय. त्याच जाग्याचेर 5-6 वर्सां पयलीं IT पार्क हाडपाचें आशिल्लें. वी वर इन द फोर फ्रंट. थंय फूल तेंको दिल्लो आमी त्या ट्रायबल कम्युनिटी जे आयज जे झुजता थंय तांकां कुट्टाळे बसून आमी सगळे डॉक्युमेंट्स दिल्ले कशी फायट करपाची तो ट्रायबल लँड. तेन्ना आमकां कळून आयलें की एकटो आतां MLA आसा, ताणें कशे 32 लाख थोडे दिवन एका ट्रायबलाक फटयल्लो, ताजे रायट्स घेतुल्ले. आनी दुसरो एक मंत्री आसा, तांचे भितर फायट जाताली. एक्सेस ही सगळे पळय युनिटी मॉल जावं तेन्ना IT पार्क, तांकां फक्त एक्सेस जाय. त्या सायडीक ट्रायबल लँडार वचपाक, तो जमीन कब्जा करपाक. दीस इज देअर प्रायमरी एम आनी कांय ना. आपणाच्या ओन स्वार्थाक लागून
वी हॅव प्रोवन इट. आनी तेन्ना IT पाक उडयलें, हें आमी उडयतले. ट्रायबल लँड ह्या बिलान आमी आसा, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रायबल लँड. ही आतां परती युनिटी मॉलाक लागून झगडीं जाल्या, बट आमी ह्या बिलान ट्रायबल लँड प्रोटेक्शन ऑलरेडी इन्क्लूड केलां. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन ऑगस्ट हातून आयिल्लें डिस्कशनाक, बट आमी 6 जुलाया दीस हें सबमीट केलां. ऑन रेकॉर्ड इफ यू सी 6th July 2025 वी हॅड ऑलरेडी सबमिटेड टू पार्लमेंट. या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये या ज्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत ना, जे डिस्ट्रिक्शन चालू आहे त्याच्यामध्ये गोवेकरच आहेत ना. कितें म्हणलें? हे जे डिस्ट्रिक्शन चालू आहेत ना, मेनली गोवेकरांशिवाय प्रमोशन 100% आसा पळय. एक म्हणणी आसा आमची, भितरलो भेदी भायलो चोर. आमी म्हणटा भायले आयले, भायले भितरल्यान दार उगडलें न्ही. कायदे कोणें चेंज केले हांणी न्ही. हे गोंयकारांनी आमी जे एसेंब्लीन धाडलेले पोरवरी बसल्या पळय, तांणी हे कायदे चेंज करूंक ना. वेदर इट इज 39A, 17(2), 16B हे सगळे हांणी धाडूंक ना. जो TCP Act of 1974 कोणें चेंज केलो? हांणी करूंक ना. कित्याक चेंज केलो? सो देर आर पीपल हियर हू आर डिस्ट्रॉईंग. ते दरवाजे बंद करायसाठी याच्यामध्ये करेक्ट. तुमची जी आता टीम जी बसणार त्याच्यामध्ये जे सरकारचे मंत्री असतील किंवा कोण असतील सरकारचे असतील, पण ते काय चोरवाटा काढू शकतात. म्हणून आम्ही त्याच्या खातीर प्रोविजन केलेले आसा. बरो प्रश्न विचारलो तुम्ही. कावन्सिलाचे मेंबर कोण आसतले ते आमी दिल्लेले आसा. चीफ मिनिस्टर आणि मंत्रिमंडळाच्या सायडींतल्यान नॉट मोर दॅन 3 people, स्टेट गव्हर्मेंटाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून. बट द चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर फॉर दिस काउन्सिल शाल बी एन एमिनंट पर्सन विथ एक्सपर्टीज इन गोवन हिस्ट्री, कल्चर and environmental conservation. Not a politician. Not less than 10 experts belonging to persons of Goan origin having special knowledge of professional experience in one or more subjects of environmental science, cultural heritage, socio-economic, jurist, traditional Goan communities and any other subject as may be deemed useful for the council to perform function. तशेंच मेंबर ऑफ द पार्लमेंट जितले आसात गोंयचे ते लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसतलो तातूंत, आनी चीफ सेक्रेटरी. सो आमी सगळ्यांका वांगडा घेवन वयतले. अशें न्ही की हेच्या बरोबर कावन्सील जाल्या बरोबर जी एसेंब्ली आहा ती सायडीक रावतली. एसेंब्ली येतली आनी गोंयचे रिप्रेझेंटेटिव्ह येतले. तातूंत सगळ्या टायपच्यो गोंयच्यो संस्था आसात, कोमनिदाद आसा आनी बाकीच्या हे असोसिएशन्स आहात, NGOज आहात. ह्या सगळ्यांका हांगासर एक संदी मेळटली. ह्या बसोन वांगडा बसोन हे गोंयच्यो जो फक्त डेव्हलपमेंट न्हू तर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कशी जावची हेचो प्लॅन ही कावन्सील करतली. आनी तेचो पिरियडीक एवरी इयर रिव्ह्यूय घेतली की आमी जो प्लॅन केला तो कितलो कंप्लीट जाला. आनी हे भारताची कॉन्स्टिट्यूशन सांगता हे जातले जे सगळ्या लॉजच्या वयर आसा की गोंयची एसेंब्ली मागीर हेच्या अगेन्स्ट वचूंक शकना, की आनी कोणूय वचूंक शकना. गोंयकार गोंया सांबाळटले आनी गोवा गोंयकारांक सांबाळटले. जेन्ना आमी आयडेंटिटी म्हणटा कल्चरल, तातूंत आमी बरयल्लें आसा आमची लँग्वेज कोंकणी, आर्ट्स, कल्चरल ट्रेडिशन, तियात्र, फुगडी, धालो, देखणे, आमचे शिगमो आसा. आमचे हाका प्रोटेक्शन जाय. गव्हर्मेंट वील हॅव टू प्रोवायड प्रोटेक्शन एंड फायनान्शियल सपोर्ट. हें आमी मागुल्लें आसा. सो हातूंत सगळें हिस्टॉरिकल हेरिटेज जी आसा आमचे जे आर्किटेक्चरल हेरिटेज आसा, जे आमी पळयलां ओल्ड गोवा कशें प्रयत्न आसा जमनी घेवन एक्टर जावं पॉलिटिकल लिडर बांदून हेरिटेज काबार करप, ताका आमी प्रोटेक्शन मागलां. इट इज अ कंप्लीट हॉलिस्टीक एक आमी सजेशन दिलां. गोंय आनी सगळें गोंयकारपण आमी सांबाळपाक. थँक्यू.